आमची जेन्ना मिटींग जाली तेन्ना एक हें आसलो आमचो मिटींग पॉयंट आसलो वाड्याम लेकीचो तो वाड्याम लेक आमी कितें करपाचें म्हणून पूण मिटिंगेक उलोवप जालें एक आनी पेपराचेर येयलें दुसरेंच म्हणून आमच्या हिंदू भावांक थोडें मातशें तें दुखलें आनी ते म्हणटाले तुमी तेचेर कितें उपाय म्हणून कित्याक तो दिवाळे टायमाचेर तें येयलें आनी सगळे त्या दिवाळेच्या हितून फेस्टिवलान आमी सगळे विचारले पूण बरी गजाल जाली कित्याक बाबा तुमी येयले परत आनी तुमकां आमी सांगलें बाबा अशें कांय घडोवंक ना मिडिया आसली थंयसर आनी आमी कितें उलोवपा तें दुसरें आहा आमचे ऑलरेडी आमी कितें मिनिट्सान बरयल्लें तें तुमकां दिता म्हणटा पूण अशें कांय जावंक ना जें कितें जातलें तें बरें जातलें वास्कोकाराक जातलें आनी अशें कांय जावपा ना बाबा खंयचेय हेका सेंटिमेंट कोणाचें हर्ट जावपा ना हिंदू जावं ना क्रिस्तांव जावं कितें जाता तें आमी सगळे मेळोन करुया इतलें सांगतालें कांय ना दिस खंय तरी अशें आयकूंक येयलां की खंय तरी प्रॉपर्टी चर्चीचें नांव जालां अशें ते लोक म्हणटात सो अशें कितें आहा ना प्रॉपर्टी पळय जेन्ना हांव कितें म्हणटा जेन्ना डेव्हलपमेंट जेन्ना जी सोडान केला ती प्रॉपर्टी कोणाच्या नांवार जावंक शकना कळ्ळें न्हू पूण हांव त्या खातीर म्हटलां न्हू आयकलां दुसरें आनी केला दुसरें म्हणून आमी म्हण ते खंय तरी आमी ताचो सुटाव काडटलो आनी आमी मेळोन बसून सगळे वांगडा बरे भशेन कितें करुया कितें प्रपोजल अशें आसलें तुमचें ते मिटींग आमचें प्रपोजल आसलें कितें बाबा थंयसर कितें आहा वॉटर बॉडी ऑलरेडी बिलोंग्स टू गव्हर्मेंट ती कोणाक दिवंक शकना तूं पूण आतां कशें आहा सरावंडींग एरिया ती ते मेंटेन करता म्हणून तेंच्यांनी आमकां दिवचें म्हणून तेंच्यांनी मागणी घेतलेली तेचेर आमचें तें डिसिजन जाल्लेलें पूण अशें जावंक ना फायनल डिसिजन जावंक ना तांकां दिवची काय ना दिवची अजून काय फायनल जावंक ना तेतून मागीर 2 शॉपां आसा ती शॉपां तेंच्यांनी मागलेली तेन्ना एक शॉप आमी आमकां दिवचें म्हणून आमचे कावन्सिलर दिपक नायक दामू कासकरान दामू नायकान सांगलें बाबा एक आमकां दिवचें म्हणून पण तेन्ना तेंच्यांनी म्हटलें बाबा आमी जी शॉपां घेता ती कमर्शियल पर्पजाक घेना स्टडी पर्पजाक घेता आमी एक कॉम्प्युटर क्लास थंय घेवपाचें आहा म्हणून ते तेंचे ठराव मारलेलो पूण ते आमी फायनलायज करूंक ना पळोवया म्हणून आमी इतलें केलां कितें रायट आहा आमकां कितें मेळपाक जाय तितकें तेजें तें आमकां मेळपाक जाय ना जाल्यार आमी तशें दिवचें ना आनी तांकां कोण हांकां कोण रिस्पॉन्सिबिलिटी दिली इतकें हेका तांकां पावर दिवपाक पयसो आमचो गव्हर्मेंटाचो पयसो आमी मोडला त्या जाग्याचेर वर्सानुवर्स गणपती विसर्जन जाता नागपंचमी टायमार नाग विसर्जन जाता आनी दुर्गा मातेचे काली मातेच्या टायमार थंय फंक्शन जाता गोकुळाष्टमीचे टायमार फंक्शन जाता ही रिच्युअल्स पयलीं पासून आयिल्ली आसा आतां 5 वर्सां पयलीं तांच्यांनी ब्युटिफिकेशन नांवान ज्यू सोडान खर्च केला वॉटर बॉडी म्हणून गव्हर्मेंटाचें म्हणून जेन्ना गव्हर्मेंटाचें म्हणटा एक सायडीन आनी एक सायडीन चर्च बॉडी जे प्रॉपर्टी म्हणटा ताका डिवायड करा न्ही चर्चीची जी कॉलेज आसा ते कॉलेजी पर्यंत दवरा आनी वॉटर बॉडीची एरिया कितें आहा पळय 10 मीटर सरावंडींग वॉटर बॉडीचे 10 मीटर सरावंडींग काबीज करा आनी परमनंटली सॉल्व करा हें एक्विजिशन करून घ्या आपल्या नांवार करून घ्या म्युन्सिपालिटीच्या नांवार करून घ्या हांव म्हाजी मागणी आहे फाल्यां सकाळीं इन फ्युचराक आमच्या फुडल्या पिढीक असो त्रास जावंक जायना आमच्या गोव्या गोविंदान आमचे क्रिस्तांव भाव बी आमी हांगा बऱ्या भशेन रावतात हिंदू भावूय रावतात हेचे मारिशची गोश्ट थेट निर्माण करतात हे थेट निर्माण हे म्युन्सिपालिटींनी सारकें सॉल्व करपाक जाय रिगार्डींग म्हणल्यार जे आमचे पेपर गोमंतकाचेर पळयल्ले प्रमाणे जे तळे जे आहा पळय चर्चीचे स्वाधीन केला अशें आमकां न्यूज कळ्ळी त्या प्रमाणे आमी काल पळय बैठक घेतली आनी विचार विनिमय करुया म्युन्सिपालिटीकडे येवन आनी विचारुया बाबा कशें तुमी दिवं शकता आज तांच्यांनी म्हणलें की ते मेंटेनन्साक मागता म्हणून पूण म्हाज्या प्रमाणे मेंटेनन्साक मागप चर्चीन मागप चर्च बॉडी इज अ प्रायवेट बॉडी जाता इट इज नॉट अ गव्हर्मेंट बॉडी जेन्ना इको वॉटर हें आसा कितें वॉटर बॉडी आसा ह्या गव्हर्मेंटाचें म्हणटा म्युन्सिपालिटी पूण ताणें लिगली एक्वायर करपाचें पडटली कळ्ळें न्ही आनी मेंटेनन्साक म्हणटा ते ट्रस्ट वाल्यांक दिवप ना एक चर्च इज अ रिलिजियस ट्रस्ट आहा तो तांकां दिवंक ना इवन आमी विश्व हिंदू परिशद जर आमी मागणी करतले आमकां बी दिवंक जायना म्युन्सिपालिटीन आहा ती 100% गव्हर्मेंट बॉडी आसल्या कारणान गव्हर्मेंटा प्रमाणे मेंटेनन्स करपाक जाय ही आमची मागणी आसा आनी त्या खातीर आमी आतां 2 पॉयंट आमकां तांच्यांनी दिल्या मेंटेनन्सा खातीर म्हणून ताचे आमी अपोज करता ही बातमी जाल्या उपरांत आमी एक मिटींग घेतली वाड्या आनी ह्या संदर्भात आमी चर्चा केली आनी हेजो पुरेपूर प्रचार जालो की बाबा ही अशी बातमी जाल्या म्हणून एक 5-7 दीस जाल्या उपरांत सुद्दां म्युन्सिपालिटीच्या खंयच्याच कावन्सिलरा कडसून किंवा मिनिस्ट्रियलच्या ऑफिसांतल्यान कशेंच प्रकारचें खंडन जावं नये ह्या जे न्यूज मिडिया येयल्या पळय तिच्या वार्ताचें तुमी खंडन करूंक ना हेजो अर्थ अशें जालो की जी कितें वार्ता येयली ती जेन्युइन आसा ती फटी आतां तेजे फटींग म्हटली जाल्यार सुद्दां
ती आमच्या नजरेन ती जेन्ना येतली ती जर फुटींग आसली जाल्यार त्यांनाच ते खंडन करपाक जाय आसलें तेजें खंडन केलें ना म्हणून आज आमकां हांगा येवचें पडलें. पळय कशें आसा हिमाचल प्रदेशाच्या हायकोर्टाची जजमेंट आसा की वॉटर बॉडीज आसा पळय न्ही ती पब्लीक प्रॉपर्टी ती प्रायवेट प्रॉपर्टीन जरी आसली जाल्यार ते वॉटर बिकम्स ऑलवेज अ पब्लीक प्रॉपर्टी आनी ती कोणी इंडिविज्युअल किंवा इन्स्टिट्यूट ती ओन करू शकना किंवा तिचे ओनरशीप ट्रान्सफर करू शकना. इट शूड रिमेन विथ द गव्हर्मेंट. इतके खबर आसतना अशे प्रकारचे जर हे जर न्यूज येता तर ती कितके सेन्सिटीव आसूंक शकता. हो एक धार्मीक कलह निर्माण करपा सारकें सिच्युएशन क्रिएट करूंक शकता. मागीर अशें सिरियसनेस आसतना ह्या बातमेक हेंच्यांनी तेजें खंडन कित्याक करूंक ना हो आमचो पयलो प्रश्न. दुसरो प्रश्न आतां सगळे आमी वास्कोकार आमकां सगळ्यांक खबर आसा की थंयसर वास्कोच्या वाड्या आनी न्यू वाड्याचे लोक थंयसर गणपती विसर्जन करता दुर्गा विसर्जन करता गोकुळाष्टमीचें विसर्जन जाता म्हणजे आमच्या हिंदू लोकांची धार्मीक भावना ती जुळलेली आसा. मागीर अख्ख्या चक्क्या तळ्या काडून तुमी एक चर्च बॉडी कशी दिवंक शकता तुमी मागीर तुमी आमच्या भावना जी आसा ती सडल्यान केलीशी जायना तुमी. म्हणजे पळोवपाक गेल्यार हे ओवरऑल त्या टायमार कोण प्रेसिडेंट आसलो जो मिनिस्टर त्यांनी जर प्रपोजल घातलो आसतलो जाल्यार तेणी अशें दाखोवन दिलें की हिंदू डज नॉट मॅटर म्हणजे हिंदूची भावना हांगा कन्सिडरूच जाली ना म्हणून आमकां आज हांगा येवचें पडलें. आनी तिसरी गजाल म्हणजे त्या काळाचें ब्युटिफिकेशन करपा खातीर जो खर्च जाला पळय तो आमचो टॅक्स पेयराचो मनी. मागीर ज्या जाग्यार सरकार आपलो पयसो घालता आनी ब्युटिफिकेशन करता की ते उदरगत करता डेव्हलपमेंट करता ती ऑटोमॅटिकली सरकाराची जाता ती खंयच्या प्रायवेट बॉडीक हँडओवर करूं शकना. आतां तेंचें म्हणणें अशें आसलें की तेंच्यांनी मेंटेनन्सा खातीर मागल्या बरें मेंटेनन्सा खातीर तुमी तेंच्यांनी मागल्या ओवर अ पिरियड ऑफ टायम हळू हळू ते तिचे ओनरशीप क्लेम करताले कित्याक मेंटेन आमी करता म्हणजे आमकां ओनरशीप मेळपाक जाय. ते फुडले पिढीक कितें आमी सांगताले आन्सर फुडले पिढी कडेन कांय उरचें ना. तर तुमी फाल्यां जे आर्क घालताले त्या आर्काचेर आपलें नांव घालतले ऑटोमॅटिकली प्रॉपर्टी जातली तेंची.